नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर। आयज हांव मुर्मुगांव म्हटल्यार वास्को सिटीच्या वॉर्ड नंबर 11 आसा आनी तातूंत एक बांय आसा। ती बांय बेजिकली एक म्हाका पळयलें जाल्यार दिश्टी पडटा ती आयची आनी कालची बांय कमीत ताका 50 ते 60 वर्सां जाल्या। स्थानीक आमदारा कडेन आनी हांव कावन्सिलरा कडेन मागता ह्या बांयचे पयलीं तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें। वेरेन त्या बांयन आयज लोकांनी थोडे आपले म्हाका दिसता ते मे बी मिस्टेकनली तेंचें पाणी तातूंत गेलां आसतलें। त्या बांयन पाणी ना, तातूंत कचरो उडयता। वेरेन लॉट ऑफ भुरगीं हिंगासर जी खेळटात। आतां दोनूय गोश्टी तुमकां पळोवच्यो पडटले। फर्स्ट थिंग ती डिसिल्टिंग करून पळोवपाची पडटली वेदर तातूंत पाणी येतलें की तांकां ऑफ समर सिजनान जेन्ना मुर्मुगांव सारक्या जाग्याचेर जेन्ना पाणी नासता तेन्ना एटलिस्ट ते कपडे धुवपाक न्हावपाक ह्या कारणा खातीर तरी ते पाणी यूज करपाक शकतले। आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा ती इफ इट इज नॉट हॅपनिंग देन तांच्यांनी ताका कॉल घेवचो पडटलो वेदर इट हॅज टू बी रिटेन्ड ऑर इट हॅज टू बी क्लियर्ड। आतां हे स्थानीक आमदाराची एक्चुअली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की जेन्ना असले गोष्टी आसता पळय त्याचे जे कोण ते लाडके त्याचे कोण जे आपले फेवरेट लोक जे हेवटेन तेवटेन जे फुडले आपूण अपेक्षीत जे कावन्सिलर जावपाक सोदता पळय तांच्यांनी हेचेर लक्ष घालून जाता तितले बेगीन हेचो तोडगो काडचो पडटलो। कित्याक फाल्यां खंयचोय भुरगो जर बरें वायट जर जालें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल बेजिकली त्या बांयक धरपाचो न्हू, त्या आमदाराक आनी कावन्सिलराक धरपाचो। सो ताका लागून हांव दाजी सालकारा कडेन मागता प्रायोरिटीचेर आतां सप्ता टायमार तूं मातसो बिजी आसतलो पण सप्ता जावच्या उपरांत एक 2-4 दिसां भितर तूं हिंगा विजीट दिवची आनी यू शूड अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वेदर द फिजिबिलिटी आसा काय ना ती।